फातोडा वाठारांत रस्त्याचे रुंदीकरणा वेळार जे 32 माड काडिल्ले ते आमदार विजय सरदेसाय हांणी दुसऱ्या सुवातेर रोयले। कांय माड SGPDA मार्केटांत तर उरिल्ले माड वेगवेगळ्या सुवात्यांनी लायल्या। गोवा फॉरवर्ड पक्ष माडाचे रक्षणा खातीर वावुरतले अशें आमदार विजय सरदेसाय हांणी सांगलां। RDS गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक। फाल्यां अशें तर खंयचेय रोड वायडनींग आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर कामा खातीर माड ट्रान्सप्लांट करचो पडटा जाल्यार ताका सरकार विल हॅव इन्सेंटीव फंड। जे भशेन तूं रोवपाक पयशे दिता ते भशेन ताका ट्रान्सप्लांट करपाकूय पयशे सरकारान दिवचे आनी आमचो सरकार आयल्यार आमी हें करतले। दीस इज फॉर द वायडनींग ऑफ रोड। दीस इज अ टेंडर वर्थ 1,17 lakhs। हे 35 हांगा माड आहात। सरकारान माडाक तण केलें। आमचे फर्म व्यू असो आहा की कोकोनट हॅज टू बी रिक्लासिफाईड एज अ ट्री। दिस इज वॉट गोवा फॉरवर्ड स्टँड्स फॉर। नाव आमी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाक बरयलें, SAGक बरयलें की दीस कोकोनट हॅज टू बी प्रोटेक्टेड। आतां आमी अशें हें केलां की हे 35 माड आमी रिप्लांट करतले, ट्रान्सप्लांट करतले आनीक होलसेल फीश मार्केटाचे भायर जंय सदांच म्हळ्यार घाण आहा ती आमी एरिया ब्युटिफाय करपाक घेतिल्ली आहा। थंय हे 35 माड आमी थंय रोवपाचे आहा, ट्रान्सप्लांट करपाचे आहा। सगळ्यांचो डिमांड आशिल्लो की हो रोड वायडन जावचो। कितली शिफ्ट करता माड? 35 माड शिफ्ट करतले। खंय करतले तुमी? होलसेल फीश मार्केटाचे सगळे पेरिफेरीचेर। थोडे माड काही जुने जाल्ले आसात, ओल्ड आसात, पण तरी आसतना आमचो प्रयत्न आसतलो फक्त हांगा काडपा पुरतो न्ही पण लायबिल्ली कडेनय बी तांकां दुसऱ्या जाग्यार जंय रोयतले आमी थंय बी तांची बरी काळजी घेतले, बरी निगा राखतले तांची। आनी गोवा फॉरवर्ड पक्ष जर येता त्या इलेक्शनेक सत्तेर आयलो जो येतलोच जाल्यार आमी माडाक जाय तें प्रोटेक्शन दितले, जाय ती राखण दितले। जो डिक्लासिफाय केला माड ताका परतून ताज्या स्थानाचेर परते, जसो आमी गणपती स्थानापन्न करतात तसो माडाक आमी ताज्या जाग्याचेर स्थानापन्न करतले।